सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दितां, दिनवास दितां आनी तुजी वाखाणणी करतां, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कश्ट मरणां आनीक पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनबावडतीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातक करचो ना आनीक जेजूच्या भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां विजमिता आनीक मिलाग्र्यो करतलो आमेन. पवित्र आत्म्याक म्हाका बळ दी, कृपा दी तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां करी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी तुजी खबर परगटूंक आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर कोत्ता, व्हायरल कोत्ता, तांकां हुस्को दी सदांकाल धाडपाक आनीक तांकां कोवीड पिडेंतलीं राखून सांबाळून दवर आनीक सगळीं कामां तांची थंय शांती पावय आमेन. आयज जावन आहा 4 तारीख फेब्रुवाराची 2021. हांव सोजमोता देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचे भाशेन जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून आमेन. जॉन 15 वळ 1. हांव खोरी दाखवेल आनीक म्हजो बाप कुलवाडी. म्हज्या सोवें रिगलोलो ना जावन फळां दिना. तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनीक फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडता. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजें सोवें रिगून रावतात आनीक हांवूय तुमचें सोवें रिगून रावतां. जशें एक फांटो दाक वेळींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तोंगी फळां दिवंक जायनात, तशेंच तुमी म्हजें सोवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जीं कोण म्हजें सोवें रिगून रावतात आनीक जांचें सोवें हांव रिगून रावतां तीं सुबान फळां दितात, कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. जेजू सांगता आमकां हिंगा की आपूण जावन आसा एक दाखवेल, म्हणल्यार ग्रेप्स जाताय ती वाल, आनीक म्हजो बाप कुलवाडी. तर दाखवेल आनी कुलवाडी आतां कोणाची आमकां गरज आहा? कुलवाडी म्हळ्यार कितें? कुलवाडी म्हळ्यार जो ही दाखवेल हाडून आपल्यागेल्या आंगणांत रोयता. तर जे मेरेन कुलवाडी दाखवेल घेवन येना ते मेरेन तुज्यान ती लावपाक जायना. तर आतां तुमकां जिवितांत तर वायट सोडून बरें जावपा जायें जाल्यार तुमकां कोणें सांगपा जायें, बाबा तूं कोत्ता तें जावन आसा फाल्स, तूं कोत्ता तें जावन आहा देंवचरा गेलें. तर हिंगा तर आमकां कुलवाडी तर ना हें सांगोंक. म्हजे भाशेन तर कुलवाडी कोण सांगनाय जाल्यार आनीक कांय गोंयांत कातोलिकां मदें बरें जावपाचें ना. आतां येसोले दीस येयल्याय, पयले गोरे गोरे म्हणटाय ते खंयच्या युरोपाचे धरया तुमी, सगळे युरोपाचे शीस जेजूगेले आपोसोल तेय येयले इंडियेक. तोमास येयलो, तेजे भायर गोंय साहेब येयलो. अशें कोन्न हे गोरे सगळे वचोन
आपल्या गेली खबर शिंपडायली. तशेंच हिंगा लंडनाक हो येयलो पॅट्रीक येयलो आयर्लंडाक पॅट्रिकागे फेस्त कोताय. तर अशें करून जायत्या गांवांनी हे सगळे गोरे गेले. तेंगले गांवांनी गेले आनीक आगुस्तीन हिंगा येयलो इटलीसान. इंग्लंड आयलंडाचेर. UK म्हळ्यार आयलंड धाकलेंशें. चड व्हडलें ना तें. गोंयसान बोंबय काबार. मडगांवसान बोंबय इतली लांब आय तेजी. मडगांवसान आं, कारवारसानी. मडगांवसान बोंबय इतली लांब आय आनी तितली रुंदाय. जालें UK कंट्री. UK न्ही इंग्लंड. इंग्लंड आनी वेल्स. चल इंग्लंड आनी वेल्स. हें सोडून कितें स्कॉटलंड सोडून. स्कॉटलंड आनी तेज्या व्हडना. स्कॉटलंड आनी एक तेज्या ओद्दान. गोंयच्या ओद्दान आतां सांगयलें तेज्या ओद्दान दर्या चल. तर येदो गांव हिंगा हो येयलो. आगुस्तीन येयलो सांत. तर अशें करून हे गोरे हिंगा थिंगा वचोन गोऱ्यांनी हो पवित्र धोरोम देवा गेलो कातोलीकपण सगल्यांक शिकयलें आनी ते कुलवाडी जाले. ते जेजूगेली बरी खबर येवन शिंपडयली येवन तेणी. जे परी तुमी फोमेंतां वचोन ना जाल्यार खूंय बाजारांत जीं झाडीं विकताय तेंका वचोन तुमी घेताय. त्या झाडीं खंय आसपा जाय थिंगा येवपा जाय. आतां गोंय म्हणून घरां खंयचें गाडयांचें झाड घेवन येताय. ते येवपा जाय. तेदो तुमकां झाड मेळटाय फुलांचीं. मागीर अशें करून आमी कुलवाडी जावपा जाय जेजूगेले. खोबरीचे देवागे खोबरीचे. सर्गीच्या राजाचे खोबरीचे. हे कुलवाडी आमी कातोलिकां मद उत्पन्न जातले. हेरां मद कोणाच्या मद जावपा नाय ते. फकत कातोलीक जेन्ना पवित्र जाता तेका कुलवाडी म्हणटाय. तो ही जेजूगेली खबर लोकांक इस्कुटायेन सांगोता. हें कितें सोजमूण दिता. तुमी कितें करून केल्यार तुमकां देवागेलें भरपूर मेवतलें सगलें. तर आमकां पयलीं कुलवाड्याची गरज आहा. आमगेले कातोलीक आमी पळय आहाय ते पवित्र जावपा जाय. तेन्ना कातोलीकपण आमी आतां गोंयसान व्हरपा येस्ताद येयला. एसो येस्ताद येयला आतां. युरोपा चोयला तुमी केसो कायदे कितें आहा तें. तर आमी आतां गोंयसान हें सगलें कातोलीकपण आमी आतां हें करया पोत्तून. कितें करून उजार करपाचें तें शिकोया. कुलवाडी जाया आमी आतां जेजूगेले. जेजू म्हणटा आपूण आपल्यागेलो बाप कुलवाडी आनी आपूण दाखवेल. म्हाका तेणें हिंगा रोयलो म्हणटकीच संवसारांत धाडलो. तर आमी ही खबर घेवन जाण एकल्याक एक कातोलीक जे पवित्र नाय तेंका आमी वचोन सांगो जाय. तेंगेले काळजांय आमी बीं रोवपा जाय. हें झाड आमी रोवपा जाय तेंगे काळजां. जेजूगेल्या मोगाचें हें बायबल कितें करून उजार करपाचो तो. जेजू कोण आनीक सगलीं आमकां खबर आहा पूण आमी उजार कोनाय. तर आमकां कुलवाड्यांची गरज आहा. आनी देखून एक वर्स मेळटा आमकां. लेबरर्स आर फ्यू म्हणून. वावराडी थोडे. लोक जायतो संवसारांत आहा कुसोता. बिलियनांनी लोक आहा संवसारांत. कितें करून मारताय, कितें करून मोत्ताय, उपाशी मोत्ताय, उदो नासतो मोत्ताय, जेवण नासतो मोत्ताय. आनीक कोण एटॅक करून मारताय, कितें करून मारताय चोयला तुमी कितू लोक मोता तो. तर हेका आतां हे कुलवाडी वयतले कोण तेंचे बोले वयतले कोण आतां. आमी तेंचे रागा जाता. इगोर्ज आशिल्ली तेंका जिती मारलीं, तेंका टॅररिस्टांनी हें केलें किडनॅप करून दवरलीं हितू भुरग्यांक. आमी रागा जाताय. सारकें वॉट्सॅपाचेर झू येताय मॅसेज्यो. काल म्हाका एक मॅसेज येयली कोण धाडल्या बायबल आशिल्लो मो हिंदीन. आनी तो कोण प्रिचर आसतो तो कोण. युट्यूबाचेर आहा व्हिडिओ जाय जाल्यार चोया वचोन. तो सांगोता अशें तेणी करपाचें, अशें करपाचें, अशें करपाचें. मागीर म्हणटा आमगे भावूय. जालें काबार. आनी कितें कोतले क्रिस्तांव खबर ना तो कोण तो. पूण आसूं भाव म्हळ्यार काबार केलें तेणें. आमी म्हण ताका भोगशिताय म्हूण.
इंत कितें जालें? कांय ना. उमत्या कळशार उदक घायलें तेणें. एशें कोन्न केल्यार जाता? बायबल आशिल्लो इगोर्जी मोडल्यो आनी कितें गोंय देखून चोयताय तुमी. सगळे इगोर्ज्यो बिगोर्ज्यो हें सत्यानाश कोन्न वयता हुर्सां हुरीस म्हूण आनी कितें कोन्न. तें कितें को आमगे भाव म्हळ्यार जाता तें? तुमी हो फ्लोट करून भोंवताय आनी कितें सगळें करून भोंवताय तुमी काजर कोताय, घरां एक फुंकसांव कोताय. आतां आनी बड्डे आनी सांगो नाका युट्यूबाचेर येताय त्यो चोयाय तुमी. 21st बड्डे, ही बड्डे, ती बड्डे तें सगल्यांचें पाड न्हिसोण तो सुण्या भाशी मरपा ती पिश्यांच्या. पिशी लागोल तेंकां गोंयकार कातोलिकांक. पयलीं कोतालीं 21st बड्डे जालीं हेका 300 वर्सां. आतां कोताय खंयची 18 कोताय, 16 कोताय आनी कितें 50 कोताय, 60 कितें कोताय म्हाका खबर ना. साद सुडलां तकलेन. हें आतां कितको बरें जावपाचें? हेजें वखद कितें? इलाज कितें ह्या दुयेंसाचो? ही पळय संवसाराचें कंपिटिशन पळय चलोना. हांव व्हडलो, तूं व्हडलो, तेज्या व्हडलो तो मागीर अशें कोन्न हेका कितें इलाज कितें हेका? भाव म्हळ्यार जालें? ना. लोकां जीत मारपा बंद जातोलें भाव म्हळ्यार कातोलिकां वा क्रिस्तांव जीत मारपा बंद जातोलें ना. जे मेरेन ताका बायबल तांकां उजार करूंक कळना, तेंगे दुयेंस बरें जायना ते जेजू कित्याक मानतले? जेजू कितें फायदो आहा तेंकां मानूंक? ना. मागीर जेजू कित्याक जेजू कोण म्हटले ते? जेजू म्हूण मानूंक लोकांक प्रूफ जायो. हो प्रूफ कोणा पांय दितलो? आमी भायर सरपा जायें. आमगे मायन पायन दिवूं ना आमकां. समजावूं ना तेंका खबर नाहलो आसतली. दर्या कितें सोडया आतां मार झोक. जालें तें जालें. आतां आमी हो पळय व्हिडियो कोणाक पावता तो आयकोन पयलीं पवित्र जावं. मांय पायन दिवं ना, शेपाय शेमाय दिवं ना, ते मोड्याचें रोंड फायदो ना. ती मेलीं गेलीं काबार. फिनीश इफेरनाथ. आतां तूं आहा पवित्र जाव. तुगेल्या भुरग्यां बायल भुरग्यां जितलीं कोण मांय पाय आहाय तेंकां सांबाळय आनी सगळें स्वर्गार व्हरया. आमी आतां करया हें. मेल्याय तीं गेलीं. आतां आमी आमगेले पयले घोराबे फामिल्यो बऱ्यो करया, शेजऱ्यां बरीं करया, वाडो गांव बरो करया आनी अशें कोन्न हे सगळे पळय कोण टेररिस्ट आहाय, कोण कोणा मारताय, कोणा जितो मारताय, बायबल लासताय, इगोज मोडटाय, हुरीस फोडटाय, हें सगळें तेंकां कळोन येतलें आरे बाबा हो जेजू हो मिलाग्र कोता आनी आपूण कितें कोताय हुरीस बिरीस मोड न्हू. हे बायबल लासून आपूण कितें कोता? तो बायबल म्हाका उपयोगाचो. मुगे फामिली उपयोगाचो. अशें कोन्न जावपा जाय तें. तें कळोन येवपा जायें. जेजू म्हळ्यार कोण तो? तूं कातोलीक म्हूण व्हडली स्कूटर स्टार्ट मारलो गेलो झूं, बाजार केलो येयलो झूं काबार. जे परी शिकार करूंक रातीचे हे कोले भायर सोत्ताय. ते भाशेन आमी कातोलिकांगे जालां. झूं खंय स्टार्ट मारलें गेले मोटरसायकल. ना मोटोर घेयले गेले बाजार चाक 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 बाजार केलो येयले घारा. जालें. राती ते कोले जेस कोन्न कोंबयां वो कोण मेळटा तेंकां सोदून भोंवताय राती भायर सोन न्हू तेशें कोन्न आमगेलें. कोणा आसूं झूं खंय गेले येयलेत. कोल्यांगे जालां आमगेलें कातोलीकपण. कोणा खबर घेवपाक कोणा भर करून भोंवताय. खबर घेवपाक सोड तूं. कोणा भर करून भोंवताय. त्यो खबर तुमगे तेसल्यो त्यो. आनी तेजे पेत्रोल घालून उज घालपाचो आनी उज्याची आनी पेत्रोल घालपाची. अशें कोन्न पवित्र जाय पयलें मेन. बायल भुरगीं चेडूं कोण पळय आयकताय सगलीं पवित्र जायत. ना जाल्यार आनी कांय ना बरें. हें पळय तूं वॉट्सॅपाचेर फकत सर्क्युलेट कर म्हणलें गोंयकार. सगलो मागीर तेंकां तेंचे पाड पडो ते मोरो आनी तें अशें येसो मागीर. देवागेले रुचणे मोरो मागताय कातोलीक मागीर. तेणें अशें करपाचें तेणें बायबल आसपाचो तेणें लोकां जिती मारपाचें थिंग बॉम्ब घालपाचो हें घालपाचें तें सगलें मागीर राग आनीक दुस्मानकाय आनीक वॉट्सॅपाचेर आनी कितें पोन्ने खबर देखून ते कितें हें कोताय आनी पोत्तून घाताय हिंग इगोजी मोडल्यो पाकिस्ताना हितू क्रिस्तांव मारले हें मारलें तें मारलें म्हूण सगलें पोत येतूय तें. तर हें आमी सगलें बंद करया. हो सगलो कचरो वॉट्सॅपाचेर आनी युट्यूबाचेर येता तो सांगो तुमकां हांव. तो कचऱ्यार तर तुमी रावलीं जाल्यार तुमगे जिवीत काबार पिश्यां सुण्या भाशेन सारकें. आनी तितां आनी उतोर आनी कांय ना दुसरें.
मुनीसपण म्हणटा तें कातोलिकांक एक खाबा जालां. तर आमी कुलवाडी जावपा जाय. आतां जेजू भाशेन आमी सारके मुखासोरी आतां. लोकां भितर वचोन आमी भिवूप या. दुसरें आमी कुलवाडी जाया. जेजून देवान आमकां देव बापान आमकां जेजू दिलो. आपूण कुलवाडी जायन आमकां जेजू दिलो. आतां ते भाशेन आमी कुलवाडी जायन आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवपा भोंवया आतां. हें अशें जावपा जाय तें. मोजें सवें रिगलोलो ना जावन फळां दिना. तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता. आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडता. तर आमी देव म्हणटा आमी जेजू सांगता आपल्याक पडे आपणा सोवें पडे रिगलोलो ना. आपल्या पडे जो लोक म्हजे भाशेन पवित्र ना. रिगलोलो ना म्हळ्यार कितें? तूं आनी जेजू तुजे भितर आसपाचो. जेजू आसता जाल्यार तूं पयलो पवित्र आत्मा येवपाचो. पवित्र आत्मा येता जाल्यार तूं पवित्र जावपाचो. जेजू येतरी सर्गीचो बाप येतलो आनी म्हणटाय बरयलो आहा बायबलाचेर आय एम अ होली टेंपल ऑफ गॉड. दर एक पवित्र कातोलीक देव तेंपल. बेस्ते कातोलीक न्ही. बेस्ते कातोलिकां भितर देंवचार आहाय कितुले हाजरांनी एक आनी दोन न्ही. चोय बायबलाचेर वचून चोय दोळे उगडय. जेजून कितू देंवचार दुकरांचे सोडले चोय. त्या दोणा 2000 वर्स फुडें. आनी आतां टॅक्नॉलॉजी हें तें हेतू जालां पात कितू वाडले न्ही चोय. नाका आसलो कायदे येयले. तर जो मनीस जेजू सोबे रिगलोलो आहा तो आनी म्हणटा जेजू ओदीक फळां दितलो. म्हणटच तो मनीस बरीं कामां करीत वयतलो. तूं जेजूचे सोवें रिगोवन रावलो जाल्यार म्हण कितें तूं पवित्र जालो जाल्यार. जेजू तुजे भितर आहात म्हणटच तूं जेजूचे सोवें रिगलोलो आहा देवाचें सोवें. बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजे सोवें रिगून रावात आनीक हांवूय तुमचे सोवें रिगून रावतलों. जेजू म्हणटा जो मनीस पवित्र जाला तो नितळ जाला आपल्यागेलो बायबलाचून. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हाका ह्या उतराची सोजमणी मेळटरीच हांव नितळ जालो 5 म्हयने जाले. नितळ जाल्यात चुया जेजू कितें उलयता चुया हिंगा. नितळ जावप ना कितें पवित्र जावप. नाजाल्यार तुका तो रोप धुवन कितें फायदो आहात. तूं वॉशिंग मशिना रोप घाता तो नितळ जायना जाल्यार कित्याक धुवपा जावो रोप. कुसपुऱ्यांक घालपाचो ना जाल्यार. वॉशिंग मशिना उपयोग कितें. रोप आमकां कपड्याक नितळ करून दिवपाचें. ते भाशेन जेजू म्हणटा आपणाचे वरवीं आपल्यागेले तुमी मांडून सोजमणी घेवन आपल्याच्या उतराची तुमी नितळ जाल्यात. नितळ जावप ना पवित्र जावप. बेस्ते कातोलीक न्ही. तुमी तें आपल्या लायन घेवचाय. आपूण मिसा वयता उतर आयकोता आपूण नितळ जालो म्हूण ना. नितळ जावप आनी बेश्टें आयकोन एका नाल्यार त्या कानार सोडप तें कोता येयना. तुमकां हांवें सांगिलां एक बायलेन 30 पाटी कावर टू कावर स्टार्ट टू एंड म्हणटाय तेका. बायबल वाचिलो आनी तें कॅन्सर जालें. 30 पाटी बायबल वाचून.
तुम्ही कितू पाड्या आशिल्ला तूं बेस्तो मिसा वयता आनी तूं हें आपल्या लायन घेता आपूण नितळ जालो जेजून म्हणलां हांव तुमचे लागीं उलयलां तें तूं उतरां वरवीं तुमी नितळ जालीं. नितळ जाल्यार तुमकां दुयेंस खंय जाताय दुयेंस म्हळ्यार कितें नितळू तुगे घरा बी लोफडे हें दुस्मानकाय हें तें चलोता तें नितळू तुमी एका तेका दांबू आनी सोकला उडोवपा आनीक तेजे पाड घालपा भोंवताय तें नितळू आनीक हें मागीर तुमी आपल्या लायन घेता हें जेजून आपल्या म्हणलां तुमी मिसाक वयतात आनी तुमचे लागीं तुमी आयकलां तें म्हजें उतोरा वरवीं तुमी नितळ जालीं. हेका म्हणटा बायबलाची सोजमणी सारकी पवित्र आत्म्या बरोवन दिलोल्या मनशान दुसऱ्यांक दिली जाल्यार दुसरो मनीस पवित्र जाता. हांव जाल ते भाशेन. तर आमी हे देवाचे भाशेन कुलवाडी जावपा जाय. सर्गीचो बाप कुलवाडी म्हणटा जेजू. सर्गीचो बाप कोण पवित्र. तर आमी तर कातोलीक तो कुलवाडी जाता जाल्यार आमी पवित्र जावपा जाय पयले. आमी तर दुसऱ्यांक तर मारोग दाखयतले, दुसऱ्यांक बरें जिवीत आमी दिवपा तर वावुरतले जाल्यार आमी पयलीं पवित्र जावपा जाय. सर्गीच्या बापा भाशेन आमी पवित्र आसपा जाय. कुलवाडी जावपा जाय आमी तेजे भाशेनूय. तुमी हें तें सगळें घेताय आनी मागीर लास्टाक म्हणल्यार रानिको गोबोर आसोताय. रानिकोडे गोबोर आसोता म्हणटाय ते. म्हणटच कितें घोराब्या वायट दुस्मानकाय झगडीं दुयेंसां पेस पिडा कोश भिकारीपण हें आसोता म्हणटाय ते जिवितां. हें देंवसरागे जिवितां आसोतात. हे कातोलीक पळय कांतारां हे ते घोडपी आनी तियात्र घोडपी बरोयनार डायरेक्टर पळय म्हणटाय तेच. क्रिस्तांव मोनांत हो सगलो कचरो ही सगळें वीख बोत्ताय. हिंगा जोण एकलो कातोलीक कुलवाडी जावपाचो देवाचे भाशेन. आमी दुसऱ्यांक शिकोवपा जाय. हो बायबल पळय आहा तो आमी लोकांक उगटापा कोन्न दाखोवपाचो. कित कोन्न तेजो उपयोग जाता तो. जेजू कित कोन्न जिवंतपणी आहा तो हिंगा संवसारांत. रोचनार देव न्हिदोंक ना म्हणटाय तुमी. देव न्हिदलो ना पूण तुमी कितें केलां? तुमी न्हिदपाचें. तुमी हिंगा वायट जिवीत करीत भोंवपाचें. देवाचे भाशेन आमी पवित्र जायन आमी सगळ्यां पळय कितें वायट आहा तें नपयत करपाचें संवसारांत पयलीं आमगे कायदो तो. जो पळय लोक वायट कोता तेका आमी बायबलाची सोजमण दिवपा जाय. तो लोक आमकां जेन्ना मेट्टा, तो लोक त्रासांनी पडटा, त्या वखदार आमी तो सोयेक घेवन आमी बायबलाचो हे जेजू गेल्या जिवा उतराचो आमी जिव्या उतराचो आमी उपयोग करपाचो. आनी तांकां सांगपा जाय भिनाकाय. जेजू गेलीं सारकीं मेन उतरां. डू नॉट बी अफ्रेड, पीस बी विथ यू. जो लोक म्हणटा पासियेंस काबार जालां म्हणटा तो गेलो लोक इस्क्रेप. ती जाली मोनजात. पासियेंस काबार जावप म्हळ्यार मोनजात. मागीर पासियेंस काबार जावन कितें कोताय ती खबर ना म्हाजी. कोण कोपा लागताय म्हाजी कोण घरां बायल घोवा बुडयता, घोव बायले बुडयता एक घरां. थोड्या घरांनी बायल घोवा मारताय, थोड्या घरांनी दादुले बायले मारताय. हें नितळूच. हें कातोलीकपण हेसोलें. कोचरो जाला कोचरो. सुकेलो पालो म्हणटा तो जेजू. उज्यांत घालून लासपाचो. सगळे इफेर्न वचपाचेत. सुको पालो जाला कातोलीकपण आतां. तेका लागून आमकां कुलवाडी जायत. वावराडी जायत. कुलवाडी वावराडी म्हळ्यार एकूय. तुवें हाडून रोवपा जाय तें वावराडीत. दुसऱ्याच्या काळजांत तेंगेल्या जिवितांत तेंगेल्या मोनांत तुवें घालपा जाय हें उतर सुडोवन. तेन्ना तें उतर जिव्यांक उतर जाता. त्या मनशा जेन्ना हें उतर उजार करपाक कोडटा दिसपट्या जिवितांत तेन्ना तें जिवें जाता.
म्हजें सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सोबें रिगून रावतां. कितें म्हूण जेजू आमी रिगून रावपा जाय म्हणून आमी पवित्र जावपा जाय पयलें. देव हो जेजू हो पवित्र आत्मा आमकां फोर्स कोन्ना. आमी ह्या संवसारांत जाण एकलो मनीस देवाचे भाशेन जियेता. म्हाका अधिकार आहा मुगेलें जिवीत जाय ते भाशेन जियेवपाक. जाण एकलो राजा आपल्यागेल्या जिविताचो. माय शीप माय ऑर्डर म्हणटाय. ही कूड मुगेली संवसारांत. म्हाका ही कूड जाय ते भाशेन नेटोवपाक आनी उजार करपाक मोकोडे पावर आहात. दुसऱ्याच्यान म्हाका चलोवपा जायना. तेका स्लेवरी म्हणटाय. तो देवा भाशेन ना. तो किंग ऑफ द किंग्स न्ही. तो हेगेली वाण, राजागेली वाण, स्लेव्स म्हळ्यार वाण पांयाची. आतां मोचे म्हणटाय तेदो वाण आसल्यो. आतां थोडे मोचे बूट, गांबूट आनी कितें केसो स्कींग शूज आनी कितें कितें येयलां. पूण धर तूं एकूच हें. तर हें जावन आसा देंवसरा गेलें. आमकां देवान उगटेपण, मेकळेपण, सोंपेपण सगळें आमकां दिलां देवान. तूं तर पवित्र जालो सोंप्या जाता तुजें जिवीत सोंपेपण येता तुका सारकें. ना तुगे दुसरे ब्रादर आहाय ते म्हटल्यार आमगे जिवीत कोश्टाचें. आज एकल्यान म्हाका ब्रादरागे धाडलें. तो म्हणटा जिवीत कोश्टाचें, जिवीत कोश्ट आमी जिवितांत घेवन भोंवपाचें. वीट येता एसो ब्रादरांची. कित्याक शिकयताय मनशान तें लोक बाळ तें डेली वर्ड म्हूण धाडटाय सगळ्यांक. वीक ओंपताय घाताय त्या लोकांगे मोना. ब्रादर प्रिचर म्हणटाय व्हडलीं नांवां व्हडलीं हें बरयताय. नियाळ बरयताय जेजूगे उतरांचेर केसोलो. मनशां भिवोवपाचो. त्रास कोश्ट घेवन चलपा जाय म्हणटा जिवितांत. हेंका मागीर लोक घाराको रोजार करूंक आपयता. ना जाल्यार मागीर तेंचे बोली वयता. मागीर कावन्सिलिंगा वयता. हें कितें? एसो चलोलो आमगे कातोलीक धर्मा. दुसरें होंडा उडोवपाचेत. ते पवित्र नाय आनी हे दुसऱ्यांक शिकोवपाक भोंवताय सगळें रोंग. हेका लागोन आमगे कातोलीक धर्म हेका लागोन असो हाला पळटो आतां. हे सगळे टॉम डिक एंड हॅरी येयले. आपण ब्रादर आपण प्रिचर म्हणटा पयशे करपा खबऱ्यो रॅकीट. हें आमकां सोंपेपण आहा तेका लागोन आमकां जेजू कितें म्हणटा. म्हजे सोबें रिगून रावात. कित्याक आमी पवित्र जावपाचें आमी. आमी आपणावून घेवपाचो पवित्र आत्म्याक. वायट जिवीत सोडून. आनीक मागीर चोय 4 नंबर 4 वळ. म्हजें सोबें रिगून रावात आनीक हांवूय तुमचें सोबें रिगून रावतां. आमको आहा डिसिजन. जेजूक आमचें सोबें दवरपाचो वो धाडावपाचो तें मोको आहा. जाण एक कातोलिकाको आहा. जेजूक तूं रिगून रावतलो जाल्यारच जेजू तुका रिगून रावतलो म्हणून जेजून हें चयत. म्हजें सोबें रिगून रावात आनीक हांवूय तुमचें सोबें रिगून रावतां. हिंगा बंद करया. फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक यू होली स्पिरीट. रोजार करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्तां तुका. मारियो आनीक ताजे फामिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फामिलीक, तेवदोमिरा रोशा आनीक तिजे फामिलीक, कॉलेद आनीक ताजे फामिलीक, जॉन्सी आनीक ताजे फामिलीक, सुकोर आनीक ताजे फामिलीक, हेनरी आनीक ताजे फामिलीक, जेसी आनीक ताजे फामिलीक, पियेदाद वाज आनीक तिजे फामिलीक, मोरेन आनीक तिजे फामिलीक, जिपोट आनीक ताजे फामिलीक, जोकी आनीक ताजे फामिलीक, क्रिस आनीक ताजे फामिलीक, तशेंच युट्यूबाचेर लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. सगल्यांची दुयेंसां पयस कर. सगल्यांची दुयेंसां पळय कितें आहाय तीं बरीं कर.
सगळ्यांक कोवीड पिडेंतली राखून सांबाळून दवर. तशेंच अल्सराचें दुयेंस, हार्टाचें दुयेंस, डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, भिंडाचें, जोऱ्याचें, पिश जाल्याय तीं, आवट जाल्याय तीं, तकलेन सुडल्याय तीं, मेंटल जाल्याय तीं, तकलेन आजल्याय तीं, भेरेयल्याय तीं तकलेन, हीं सगलीं दुयेंसां तांची तूं बरीं कर. तशेंच जो लोक घरांतलो मेंबर काम करतात तांचें काम राखून आनीक सांबाळून दवर. तशेंच तांचे पागार वाडय, पोस्ट वाडय. आनीक मेंबर जे नवें काम सोदतात तांकां जायत्या पागाराचें व्हडले कंपनींत काम फावो कर. आनीक जे आतां बेकार आसात तांचें काम तांचें पागार वाडोवन तांचो पोस्ट वाडोवन तांकां परतून तूं कामाचेर चडय. आनीक तुजें आंज बडवे धाडून आकांताच्या मरणांतलीं, एक्सिडेंट मरणांतलीं सगल्या मेंबरांक तूं वाटाय. आनीक हीं अजापां मिलाग्रो पळोवन तीं पवित्र जावपाकूय तुजी कृपा आनीक तुजो मोग तूं तांचेर दवर. ही सगळी मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.